संडास 3 आठवड्याच्या वयर उरलो जाल्यार ताका दुसरी कारणां आसपाक शकता. पयलीं म्हणजे आतड्याक सूज येयल्ली आसपाक शकता किंवा अल्सराचें आसता तांकांय संडास जावपाक शकता. सो फक्त भायली म्हणून ओगी रावपाचें ना. बाकीचे जे कॉजीस असतात इवन माकडटां जाता तितून सुद्दां भायर जावपाक लागता. सो हे सगळे कॉजीस आमकां रूल आवट करचे पडटा. सो जेन्ना ह्या मनशाक सिम्पटम्स जाता तेन्ना हॉस्पिटलान येवन दाखोवपाचें. सो हेजो इफेक्ट कितें उरता की ल्हान भुरगीं जी आसता तांकां पातळ संडास जावपाक शकना. फक्त वॅक्सीन घेतलें म्हणून संडास जावचें ना अशें ना. बाकीचे जे मेजर्स आसा ते तुमी फॉलो करचे पडटा. सो हें जावपाक जायना म्हणून तुमी कितें काळजी घेवपाक जाय. पयलीं म्हणजे उदकाची स्वच्छताय राखपाक जाय. हांगा आमी सर्वे करतना आमकां कळ्ळें की ओपन डेफिकेशन म्हटल्यार उकड्याचे लोक जे संडास करताले सो तें उदक त्या व्हाळाच्या उदकान मिक्स जावन जें तुमी उदक यूज करता तितून मिक्स जावन तें दुशीत जाल्लें. आनी दुसरें म्हणजे खंय तरी बांय आसा ती ओपन आशिल्ली ताका नेट नाशिल्लें पयलें. सो तें उदक दुशीत जावन खुबश्या लोकांक भायर जालें. दुसरें म्हणजे हाताची हँड वॉशींग करपाक जाय सारकें. टॉयलेटीन वचून येयल्या उपरांत किंवा इवन भुरग्यांक जेवण लायता आसतना जेवण रांदच्या पयलीं सगळे हात सारके धुवपाक जाय आनी मागीर योग्य तें हें करपाक जाय. तिसरें म्हणजे वॅक्सीन सारकी घेवपाक जाय. सो ते जे ओपन डेफिकेशन उबे संडास करपाचें आसा ते अशें बंद करपाचें. खुबश्या लोकांक आतां फॅसिलिटीज येयल्ले आसा की संडास घरा कडेन बांदून दिता. गव्हर्मेंट ती फॅसिलिटी हे प्रत्येकाच्या हातीत आसा. आयज जर निश्कर्श काडला त्या प्रमाणे पळयलें जायत जाल्यार बांयचें पाणी दुशीत जालां. ताका जबाबदार कोण आसा? आमीच आसा. आतां बांयचें पाणी दुशीत जावचें न्हय. घाण खंय तरी संडासाची घाण आनी कसली तरी घाण अशें तें गिरावता भितर वयता. हें कोण करता? आमी करता. आमच्या गांवचे लोक तुमी करता. त्या खातीर तेची काळजी घेवपाची जबाबदारी तुमची आसा. दुसरें सांगपाचें म्हणजे पळय आनी एक ताका कारण आसा की आतां पळय चेंबर आहा तो थोडे थोडे ओपन आसता आनी तेतूंत पाणी येता वयर सरता पाणी. तें पाणी जेन्ना बंद जाता नळ तेन्ना सगळें परत सकयल देंवता. हेतूनय थोडें दुशीत कितें तरी जावंक शकता भितर. हेजेर खरें जाल्यार आमचें जें कोण पाणी जें कोण हें आसा तेंच्यांनी थोडी काळजी घेवंक जाय की चेंबर बाबा उगडें आसा काय धापलें आसा तें पळोवंक जाय. कित्याक लोक पाणी दिसलें की कसलीय घाण थंय उडयतात आनी त्या खातीर थोडे परिणाम जावंक शकता. पण आयच्या एकंदरीत दोतोरान सांगल्या त्या प्रमाणे जर पळयलें जायत जाल्यार हांव शेळपे भाजी प्रकरण केस जाल्लें. हे क्लोरीन घातला भितर आमी. हे घातलें तर उदीक सादारण मेजर करून तितली क्वॉन्टिटी घातल्या. सो आतां हे क्लोरीन सेटल भितर कॅल्शियम उरला तें सेटल जातलें आनी बरें आसा तें आमी भितर घालतले. सादारण 24 hours यूज करूंक जायना. परतून आफ्टर 7 days हो प्रोसेस रिपीट जातलो. तेन्ना मागीर परतून आमी टेस्ट करतले. परतून सेम बॅक्टेरिया आसा काय उदीक पिवपाक सुटेबल आसा ते आनी तांकां परतून आमी हे लोकल आहा तांकां इन्फॉर्म करता तुमी यूज करूं शकता. तेन्ना ते यूज करूं शकता. बरं ह्याच बायन तो बॅक्टेरिया मेळ्ळो? हय ह्याच बॅन मेळटा. हेजे आमी सॅम्पल एक 3-4 दिसां पयलीं सॅम्पल व्हेल्ले. तो रिपोर्ट आयिल्लो आसा आनी आतां आमी तें क्लोरिनेशन करतात. कसलो बॅक्टेरिया ते? ई कोलाय म्हणून एक बॅक्टेरिया आसता तो मेळ्ळा. हे दाबोसातले पाणी जे सोडटा ते सारखे जो खाद येता आता 3 दीस जाले तो खाद भायर सोडपाचो. लोकांक पाणी दिवपाचें न्हय ते. जे क्लियर पाणी येता ते लोकांक दिवपाचें. तो कसो रोग जाला तो आमकां नको. हे पाणी दिता जाल्यार क्लियर दिवपाचें नाल्यार पाणी ते बंद केलें जाता. हे पाणी आता 10 वर्सां जाले. हे बांयचे पाणी पाड झाले. 10 वर्सां जाली. आजच जावंक ना ते 10 वर्सां जाली. तशेंच ते पाणी मिक्स करून लोकांक दितात. आता हे बांयसून जाला काय धाबोस आसून जाला का संडास आसून जाला तर आमकां काय कशें कळटलें ते तुमकांच कळटा. पण तेजेर तुमी हे बांयचेर मातसो लक्ष घालून पाणयाची मातशी सोय करा जाल्यार आनी काय साधन ना पाणयाचें. इतलेंच पाणी मनान आसा. ते पाणी जे येता न्हू दाबोसातले खदूळ येता आनी तेच लोकांक वापर करतात. म्हणजे आता हे पाणी दूषित मेळ म्हणून तुम्ही ते पियात? ते ते पियेता. ते बी खदूळ. ते बी खदूळ. ते हेंकां दिश्टी पडना. सकळच्यान पाणी बस तीच तामणाला काळा कितें पाणी येता. म्हणजे तुमकां आता हे पाणी ना आनी ते पाणी ना. फाटल्या एक 8 दिसां कडेन आमकां आउटब्रेक एक्यूट डायरियल डिसीज आउटब्रेक जाल्लो. सो आमी ते सर्वे केलो. सो डॉक्टर श्याम हांगा येवन सर्वे केलो आनी आमकां दिसून येयलें की हांगा ओपन डेफिकेशन म्हणजे उगड्याचे लोक संडास करताले. सो तें उदक त्या व्हाळान मिक्स जावन त्या लोकांक आउटब्रेक जालो. दुसरें म्हणजे एक बांय आशिल्ली हांगा जी ओपन आशिल्ली ताका नेट घातलेलें नाशिल्लें. सो तेजो एक रिजन आसा.
सो हे सगळे आमी रूल आउट करून आमकां एक उदकाचे आमी सॅम्पल्स घेतले आनी हॉस्पिटलान टेस्ट केले. सो आमकां कॉलिफॉर्म टेस्ट म्हणून पॉझिटिव्ह मेळिल्लो आसा. सो हो टेस्टाचो आउटकम कितें म्हटल्यार हितून संडासाचे जे जंतू आसता ते उदकान आमकां मेळिल्ले आसा. सो त्या प्रमाणे आमी जे कोण लोक आमकां मेळटा तेंचे सॅम्पल्स घेवन आमी ते मणिपालच्या लॅबान धाडलेले आसा. सो तितून आमकां ई कोलाय म्हणून एक व्हायरस मेळ्ळा. सो त्या प्रमाणे आमी लोकांक ट्रिटमेंट सुरू केल्लो आसा. सिमटम्स म्हटल्यार पयलीं तांकां लूज मोशन जावपाक लागता, एक 10 ते 15 फावटी संडास जावपाक लागता. दुसरें म्हटल्यार उलटी जावपाक शकता, तिसरें पोटान दुखपाक शकता किंवा संडासान लगत सुद्दां पडपाक शकता. बरें, कितले अशें हांगा मेळ्ळा तुमकां पॉझिटिव्ह हांगा गांवांत या ते व्हायरस? आमकां टोटल ओपीडी लेवलाक म्हाका अरावंड 30 आमकां पेशंट पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसा आनी एडमीट दवरलेले आमी एक अरावंड 7 पेशंट. तितले 5 पेशंट डिस्चार्ज येवन घरा गेला. 2 पेशंट सध्या थंय ट्रिटमेंट घेतात. या टू सॅम्पल घेतलेले तुम्ही, त्याचा रिपोर्ट बी आयला, रिपोर्ट बी आयला. रिपोर्ट तो येयल्लो आसा ऑलरेडी. सो तितून कॉलिफॉर्म टेस्ट तो पॉझिटिव्ह मेळिल्लो आसा आमकां आनी पेशंटांचे आमी हें केलें तितून ई कोलाय मेळ्ळा आमकां. तितून ई कोलाय मेळ्ळा आनी हितून कॉलिफॉर्म. आणि आम्ही निवळ राखपा हे आमचें कर्तव्य गांवांत. आमचे काही गुण चुकीचे आसूंक शकता, त्यांचे काही प्रॉब्लेम असतात. तोंडानी मेळान ते सुदारणा केल्यार आमकां एक बरें आयुश्यांत पाणी मेळा, आमचें आयुश्य बरें जावंक शकता अशें हांव सांगूंक शकता. आनी कितें सांगूंक सोदिना. पाल आसा ते गटरानच आसा आनी जेन्ना उदीक सोडटा ते उदीक मातये बरोबर मिक्स जाता आनी गटरांतलें जें पाणी येता तेका मिक्स जाता आनी ते परत जेन्ना पंप बंद करता ते परत पायपान जिरता आनी तेका लागून म्हाका दिसता हे जीव जंतू त्या पायपान गेलेले आसा आनी लोकांच्या घरांनी पावलेले आसा. दाबोसाचें पाणी दाबोसाचें पाणी आनी गटरांतलें पाणी वालान जिरता आनी पायपान वयता मागीर ते घरांनी लोकांच्या पावता. आमकां ते डेली लागले उदीक दिता उदीक दिता म्हणून. आतां जर पळोवंक गेल्यार तुमी आतां मनशाच्या आंगाक पळय शिरो ना तितल्यो हे हांगा सरावंडाक ठाण्यात वाळपय मेळ खडशी तितल्यो पायप लायना आहा भितर पूण केन्नाच आमकां उदीक मेळना सारकें. आनी आतां आमकां हेजो महाशिराचो फळार जालो आजून आमकां उदीक ना आनी हेल्थान बंदी हाडल्यार भायरचें उदीक सोडपाचें ना म्हणून. आतां हेजेर कितें करपाचें? आतां सकाळच्यान PWC फोन करता, फोन लागना म्हणजे तेंचे सकयल दवरला काय ते आमी सांगूंक शकता. आतां एकूच पर्याय म्हणजे दाबोस वॉटर. ते म्हणटा की उदक ते सारकें येना, खदूळ येता म्हणटा ते पिवंक शकना. तुमी कितें करतले? नाही, आम्ही सध्या इमिजिएटली तांकां आतां टँकर धाडटा आनी आमचे दाबोस सांगतकीर आमचे सगळे उदक क्लियर जातलें. काल 1-2 ब्रेकडावन जाल्लें, तेका लागून तांबडें उदक जाल्लें आनी ते आतां क्लियर करता. आमी सोलर ओपन केला आनी इवनिंग तांकां क्लियर वॉटर मेळटलें. इन मीन टायम आमी टँकर धाडटा. आतां तुमी टँकर धाडटात? हय हय.